एवरीवन. तो सकाळचे व्लॉग आसा. ओके, हांगासर हांव रितिकाक टिफिनची तयारी करता. तो आयज रितिका करता हांव अप्पे, रितिकाचे ऑल टायम फेवरेट. सो हांगासर न्ही हांवें इडली डोसा बॅटर घेतला. हें रेडीमेड पॅकेट मेळटा मार्केटान. ओके, तेंच्यान हाडलां हांवें. सो हितून घातला हांवें कॅरट ग्रेट करून घातला, अनियन, कोरिएंडर चॉप करून घातला. तुमकां जाय जाल्यार तुमी चिलीज बीन चॉप करून घालूं शकता. रितुका लागून न्ही हांव चिलीज घालचें ना. ओके, आतां हितून घालता मीठ, चवीनुसार मीठ घालात आनी एकानी बरें मिक्स करून घेयात. आनी हितून न्ही उदीक बीन कांय ॲड करप ना. बॅटर जें आसता पळय थीक आसूंक जाय अप्पेक. ओके, उदक बिदक ॲड करप ना. इफ तुमी डोसा करता जाल्यार मातशें थोडेंशें उदीक तुमी ॲड करूं शकता. इफ तुमी इडली करता जाल्यार उदीक ॲड करपाची गरज ना. सो इतलें थीक आसूंक जाय. ओके, बरें एका मिक्स करून घ्या. सो हांगासर न्ही अप्पे बॅटर रेडी आसा आनी खावपाक न्ही अप्पे एकदम बरें लागता. मुद्दम तुमी एकदां ट्राय करात. सो अप्पे वांगडा खावपाक हांव तुमकां चटणी रेसिपी शेअर करता. सो हांगासर न्ही हाफ कप ग्रेटेड कोकोनट घेतला आनी हांगा एक व्हडलो स्पून न्ही हांवें पुटाणे घेतला. स्मॉल सायज इमली घेतला, टॅम्बरेंड. आनी हांगासर न्ही हांवें 4-5 न्ही चिली आनी लसूण, एक 3 लसूण घेतला. हे दोनी न्ही थोडेंशें तेल घालून न्ही फ्राय करून घेवंक जाय. चटणी न्ही एकदम बरें लागता. दोनी मातशें फ्राय करून घेयात. आनी हांगासर न्ही हांवें थोडेशें कोथमीर घेतला. ओके, तुमकां जाय जाल्यार तुमी थोडेशें पुदिना बी ॲड करूं शकता की पुदिना नासलेलें. ओके, सो हें सगळें न्ही आमकां मिक्सरान घालून थोडेशें उदक आनी मीठ घालून न्ही आमकां एक फायन पेस्ट करून घेवंक जाय. सो हांगासर न्ही गॅसीच्या वयर न्ही हांवें अप्पे पॅन दवरला आनी अप्पे पॅन न्ही बरें गरम जाल्लें आसा. एकदां गरम जालें न्ही फ्लेम आहा पळय मिडियम दवरात. ऑयल घालात, सगळ्या हितून ऑयल घालात आनी एक व्हडलो स्पून न्ही आमकां बॅटर आहा पळय तितून घालूंक जाय. आनी बरें दोनी सायड न्ही बरें एक ब्रावन जायसर न्ही आमकां हें फ्राय करून घेवंक जाय. ओके, एकदां तुमी बॅटर घातलें न्ही धांपोवन ताका न्ही मातशें कूक करात. ओके, तिके आतां बरें भितर न्ही मातशें कच्चें उरता आनी भायर मातशें शिजता तें. सो एकदां बॅटर तुमी घातलें न्ही अप्पे पॅनान ताका लीड बंद करात आनी लो फ्लेमीन न्ही ताका कूक करात. जेन्ना तुमी लीड ओपन करतले पळय वयले पोर्शन आसता पळय ड्राय जाल्लें आसता. तुमी समजून घेवपाचें की हें एक सायड बरें कूक जाल्लेलें आसा. एकदां तें कूक जालें न्ही तो टर्न करून न्ही ताका नॅक्स्ट सायड बीन ताका बरें आमकां कूक करून घेवंक जाय. आनी मागीर परत ताका धांपोवन दवरपाची गरज ना. ओके, अशें टर्न करून न्ही ताका 1 मिनटांनी अशें कूक करात. ओके, मागीर आमचे अप्पे रेडी. तो हांगासर पळयात अप्पे रेडी आसा. अशें आमकां न्ही ब्रावन कलर येसर न्ही फ्राय करून घेवंक जाय. आनी हांगासर आमची ग्रीन चटणी रेडी आसा. गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशें आसा तुमी? सकाळ जाली, रितू गेला स्कुलान. आतां बसला आमी चाय पिवपाक. आयज च्या केला अप्पे वांगडा चटणी. ओके, तो बसला हांगा मम्मी शिवना च्या पिवपाक. शिवान जालें च्या पिवन पळय च्याचो गोड घेता पळय सूक सूक करून. हाय मग सगळ्यांक हाय. कशें आसलें अप्पे? फॅन्टॅस्टिक, टेस्टी. रितुकाचे फेवरेट ते. तू बेश्ट टेस्टी म्हण नाका, तुका आवडना खबर आहा. हां आई गुड मॉर्निंग म्हण. गुड मॉर्निंग. हां, तर आतां बसला आमी चाय पिवपाक. अप्पे केला, अप्पे वांगडा चटणी. ट्राय करा चटणी. ओके, हे पळया गरम गरम आहा. रितुकाक अप्पे खूब आवडटा. एक्चुली म्हजे काल प्लॅन आसलेले की तरी चपाती आनी भाजी करपाचें. म्हाका हांव रातचे बाबा आलो आपलो अप्पे जाय. पीठ करनाका तें त्या कितें कळटा. पीठ भिजोवचें पडटा म्हणून तांदूळ बीन उडद दाळ बीन. सो शेगा हांवें घेवन यो म्हणून बॅटर इडली डोसा बॅटर तें बरें पडटा. केन्ना केन्ना हाडटा आमी आनी ताका तें खूब आवडटा. चटणी वांगडा तो खायना, असोच खाता. नाल्यार हें कितें चॉकलेट सिरप तितून बुडोवन खाता. तो आयज वेला स्कुलान. ओके, आतां बसला च्या पिवपाक. आतां आयज वयतले आमी डॉक्टरा कडेन दाखोवपाक मम्मीक. चाय पिवन 11:30 येता तो डॉक्टर. चाय पिवन 10 अशें भायर सरतलें. ओके, सो तुमकां कॅरट बी घालपाक नाका न्ही, फक्त कांदे घालून सुद्दां केले आतां. इफ कांदो बी कांयच नाका जाल्यार बेश्टेच घालून करूं आतां अप्पे. बरें जाता हें खावपाक. चटणी मात बरें आसूंक जाय. शिव म्हणटा चटणी मात बरें आसूंक जाय खंय. ऑफकोर्स चटणी बरें आहा. बरें आहा. तो सांजचे न्ही हांव एक स्वीट शेअर करतलें, स्वीट रेसिपी. 5K जाला न्ही, सो आयज स्वीट करया सगळ्यांक. हां, तुमकां सगळ्यांक स्वीट गोडशें सांजचें करया. आतां रांदपाचें कांय टेन्शन ना. काल दाळ आसलेलें म्हणजे मम्मी सांगलेलें हांवें दाळ चड कर कित्याक आमी थंय डॉक्टरा कडेन गेले न्ही थंय टायम लागता. सो लास्ट टायम न्ही डॉक्टर 11:30 येता म्हटलेलें. डॉक्टर आयल्या 12. आमकां घरा पावता म्हटल्यार 1 जाली.
तो म्हटले काल हांवें मम्मी म्हटले दाळ चडच करून दवर, दाळ आसा. आनी काल न्ही हांवें एक हें हाडलां वांगी, अशी लांबट लांब आसता तेका भाजी करता हें ग्रीन कलर दे फ्राय करना भाजी कर चपाती खावात. ग्रीन कलर अशें लांब अशें वांगी आहा. काल म्हाका अशें रॅरली म्हाका मेळना ते. दुबय गेल्ले पळय खूब पयलीं हांवें ते, हांगा चडशें तुका रॅरली दिसना. सो काल दिसलें म्हाका ते डेल्फिनोजान घेवन येयलें हांव. चिंतलेलें फ्राय करया म्हणून, ते मग म्हटलें नाका फ्राय करनाका भाजी कर. तो रातचे चपाती वांगडा बी खावपा जातलें. दाखयता तुमकां येवन थंयच्यान. ओके आतां हांव ब्रेकफास्ट करता मागीर तुमकां मेळटा. तो रेडी जाली आमी. आतां आमी भायर सरता. यो गे चला. शिवा सांगला मातशें ड्रॉप कर म्हणून, तो आतां आसलेलो म्हटलें मातशें ड्रॉप कर आमकां. ना मातशें ड्रॉप कर म्हटलें आमकां. वॉकिंग वच म्हणटा हांवें म्हटलें आमकां ड्रॉप कर. मागीर पळय येताना आमी वॉकिंग येतलें. तो जालें आमच्या ही पळय. शिवान कॉल केल्ले वदोळ आपूण येता म्हणून व्हरपाक. तेन्ना डॉक्टर येवंकूच नासलेलो. मागीर आतां तो पणजे गेला खंय. आमी म्हटलें आमी येता वॉकिंग करत. सो जालें दाखयलें तिका डॉक्टरा कडेन. आनी 2 म्हयन्यान ताका आपयला. आतां पयलीं भशेन ताका तकली बी दुखना. दुखता पण पयलीं इतलें स्ट्रॉंग ना मातशें. पण डॉक्टरा विचारलें हांवें कितें एक्सरे बी काडूंक जाय. तो बापाल नाका म्हणपा लागलो. आनीक थोडे मेडिसीन दिला. आफ्टर 2 मंथ यो म्हटलां. सो पयलीं पेक्षा न्ही आतां मातशें तिका बरें दिसता. म्हणजे पयलीं ताका सदांच दुखतालें 2-2 दीस सोडून. आतां लास्ट केन्ना दुखतालें खबर आहा तेन्ना हांवें लायव्ह घेतलेलें पळय लायव्ह, तेन्ना ताका दुखतालें. तेन्ना आतां पर्यंत ताका कांय ना. सो एक्सरे बी गरज ना म्हटलां. ओके तो चला वयता घरा. घरा वचून तुमकां मेळटा. ओके तो जस्ट पावली आमी. आयली की शावर घेतलें की वयतना हांव न्हांवन वचून आसलेलें. म्हाका खबर आहा वतान ते आनी परत घाम येता. ताका लागून तो येवन जस्ट शावर घेतलें. ओके बारीक बारीक कामां आसलेलें ते जाला. ओके तो हांवें आयज तुमकां सांगलेलें की स्वीट रेसिपी हांव शेअर करतलें म्हणून आयज जावचें ना. म्हणजे व्हिडिओ न्ही व्हडले जातले. तो नेक्स्ट हांव शूट करता. ओके स्वीट. ओके 5K जाला म्हणून एक स्वीट तुमकां दाखयता. सो आतां न्ही मम्मी भाजी करतली वांगेची भाजी ते हाडला ते. ओके मम्मी म्हणटा आयज हें करया भाकरी, तांदळाची भाकरी. पण ते रेसिपी हांव शेअर करचें ना तांदळाची भाकरी. ऑलरेडी हांवें शेअर केला तांदळाची भाकरी. ओके तुमकां कोणाक जाय तो लिंक हांव तुमकां शेअर करता. ओके कमेंट करा तुमी की तांदळाची भाकरी हांव रेसिपी शेअर केला. ओके तो तांदळाची भाकरी वांगडा बरें लागता भाजी. वांगेची भाजी आनी तांदळाची भाकरी बी केल्यानी एकदम बरें लागता. सो आयज ते करया हांव. आनी दाळ आसा, काल दाळ एक्स्ट्रा केलेले दाळ आसा. ओके ते पुरो ते जालें काम. ओके आनी हे पळय हांवें नायटी घातला. थायलंड फेस्टिवलान गेल्ले न्ही बरें आहा. आनी कपडो मातसो बरो दाट आहा. एकूच घेतले हांवें. ओके तो चला या किचनान आनी आयची रेसिपी हांव तुमकां शेअर करता. ओके आनी व्हिडिओ एंड पर्यंत पळयात. लास्ट न्ही हांव थोडेंशें नांव घेतलें. ओके चला. हें आसा वांगी आं. हें न्ही असलें न्ही आमगे चडशीं हाडना पण तशी मेळत ना. हें काल डेल्फिनोजान आसलेलें घेवन येयलें. म्हाका खूब आवडटा हें फ्राय करया आमी चिंतलेलें. फ्राय नाका भाजी करया. पण रातचें आमकां जातलें चपाती वांगडा ताका लागून. सो एक दवरला हांवें. ओके आनी सो हांगासर न्ही अशें कट करून घेतला. ओके आनी थोडे मशरूम न्ही हांवें कट केला. मशरूम आसलेले फ्रिजीन. सो हेजे फ्राय करतलें हांव. ओके आमचे मसालो आहा न्ही मम्मी करून दवरता. थोडेशें फ्राय करतलें बरें लागता हें फ्राय केल्यार. ओके आनी तो आमकां भाजी करपाक न्ही हांगा पळयात 1/2 कप न्ही शेंगदाणे पीनट बरें भाजून न्ही तेजी पावडर करून घेतला. आनी हें तुमी घालूंक जाय आं बरें लागता. हें ना जाल्यार न्ही भाजी टेस्टी जायना. शेंगदाण्याचो पिठो न्ही घालूंकूच जाय बरें लागता. आनी हांगासर घेता 2 कांदे चॉप करून, टोमॅटो घेतला 2 चॉप करून, थोडेशें लसूण धाडून घेतला, कढीपत्ता आनी हांगा घेतला कोथमीर. हांगा घेतला एक व्हडलो चमचो मालवणी मसाला. इफ तुमचे कडेन मालवणी मसाला ना जाल्यार तुमी चिली पावडर, गरम मसाला आनी हळदी पावडर घालूं शकता. आनी हांगा घेतला एक वेज मॅगी क्यूब आनी घेतला एक धाकटो चमचो हळदी पावडर, मीठ. ओके सो हें लागतलें आमकां भाजी करपाक आनी बरें लागता अशी भाजी. चपाती वांगडा आनी एकदम बरें लागता. सो हांगासर मम्मीन दवरला. कढायेन तेल घालता. एक 2-3 न्ही व्हडलो चमचो न्ही तेल घाला. तेल तापलेलें आसा. आतां घालता लसूण, कढीपत्ता. सो आतां लसूण न्ही मातशें लायट ब्रावन जायसर न्ही एका फ्राय करून घेया. सो लसूण न्ही फ्राय जाल्ले आसा. आतां घालता कांदे. सो आतां न्ही आमकां 2-3 मिनटांनी कांदो न्ही बरें फ्राय करून घेवंक जाय. सो कांदो न्ही हांव बरें फ्राय जाल्ले आसा. आतां तूं घालता टोमॅटो. चवीनुसार मीठ घाला. टोमॅटो न्ही मातशें बेगीन कूक जातलें.
सो बरें एका मिक्स करून घेयात. आतां न्ही आमकां टोमॅटो सॉफ्ट जायसर न्ही एका कूक करून घेवंक जाय. सो हांगासर न्ही टोमॅटो सॉफ्ट जाल्ले आसा. आतां तातूंत घालता हळदी पावडर, बरें मिक्स करून घेयात. सो आतां घालता मालवणी मसाला आनी मॅगी क्यूब, बरें एका मिक्स करून घेयात. आतां हे न्ही बरें शिजून घेवंक जाय, म्हणजे 1-2 मिनटांनी बरें आमकां कुक करून घेवंक जाय. सो आतां घालता वांगी. सो एकानी आतां बरें मिक्स करून घेयात. सो हें पळयात एकानी बरें मिक्स करून घेतला. आतां तातूंत घालता गरम उदीक. गरम उदीक घालूंक जाय. सो इतलें भरता पळय इतलें आमकां उदीक घालूंक जाय, कित्याक ते वांगी आनी बरें शिजोवंक जाय. ओके, ताका मातशें मिक्स करून घेयात आनी आमकां धांपोवन न्ही भाजी कूक जायसर न्ही आमकां हें शिजोवन घेवंक जाय. सो हेजे वर घालता पीनट पावडर, म्हणजे शेंगदाणे भाजोन ताका मिक्सरान घालून वांटून घेतला, पावडर करून घेतला. आनी हें स्कीप करनाका, हें घालात, बरें लागता. ओके, बरें मिक्स करात. मागीर धांपोवन न्ही बरें वांगी शिजसर न्ही आमकां कूक करून घेवंक जाय. हांगा पळयात बरें शिजलेलें आसा. तुमकां जाय जाल्यार तुमी ड्राय दवरूं शकता. मम्मी म्हणटा मम्मी आतां हें करतलें भाकरी वांगडा मातशें ग्रेवी आसल्यार बरें पडटा न्ही. आनी गॅस बंद केलें न्ही मागीर तें मातशें थीक जाता, कळ्ळें, मातशें तें ड्राय जाता. ओके, एकदम बरें जाल्लें आसा आनी वांगी बरें शिजलेलें आसा. तर फायनल लास्ट घालता ताज्या वयर कोथमीर चॉप करून घेतला, जालें. खूब इजी आसा आनी खावपाक न्ही एकदम बरें लागता. इफ तुमचे कडेन मालवणी मसाला ना, गरम मसाला घालून करात, एकदम बरें लागता. ओके, तो हांगा भाजी रेडी आसा आनी थोड्या वेळान न्ही मागीर भाकरी करतले. पळयात वर्क इन प्रोग्रेस. सो मम्मी म्हणटा थोडें पीठ कालोवन दवरता म्हणटा हितून घालून, कित्याक रातचे थोडे फ्राय करतले म्हणजे भाजतले. सो आतां आमकां कितलें जाय पळय तें आतां करता. आनी हे जे वांगीची भाजी केला पळय हांवें, मम्मीन केला पळय, ते शिता वांगडा बी आनीक बरें लागता. शिता वांगडा सुके बरें कालेले न्ही एकदम बरें लागता शिता वांगडा. सो हें रेडी आसा आनी थोड्या वेळान मम्मी लाटटली, हांव फ्राय करतलें. तुमकां कितें दाखयता, मम्मी म्हणटा ती तुमकां दाखय खंय, ते धाकटे आसतना दाखयलेलें तुमकां हांवें. ते मम्मीन ते लायिल्लें पळय तेन्ना दाखयलेलें तुमकां. आतां बरें व्हडलें जालां, म्हाका यादूच तुमकां दाखोवपाक. मम्मी म्हणपाक तुमकां दाखय, तुमकां दाखयतां. बरें व्हडलें जालां. आतां ताका आतां शिफ्ट करपाक चिंतला, दाखयता तुमकां. तो हें पळया नाल्लाचें झाड. इतलें धाकटें आसतना हांवें काडलेले व्हिडिओ, आतां कितलें बरें व्हडलें जालां पळय. सो आतां तें खंय लावपाचें चिंतलां. मम्मी म्हणटा आतां आमी भयणीगेर वयतले न्ही, तेंचें बरें आहा भायर अशें झाडां बी लावपाक बरें आहा, आंगण बी बरें आहा. तो मम्मी म्हणटा जेन्ना आमी वयतली पळय कुमटा तेन्ना घेवन या आनी भयणीगेर थंय लावया. कित्याक हांगा तें जावचें ना, कुंडेन तें बरें जावचें ना, तें ताका बरें जमीनूच जाय न्ही आनी नाल्लाचें झाड तें. सो आतां पळोवया मे म्हयन्या सपोज गेले बी न्ही कुमटा, सो वयतना घेवन वयतले. बरें जालां. आनी हें आसा स्नेक प्लांट, हेंय बरें जालां. आनी हें पळय हें फूल बरें आहा, जायत रावता, सुकलें की परत जाता. हें हांवें एमेझॉनासून ऑर्डर केल्लेलें जेन्ना आमी हें घरान रावपा येयली पळय न्यू तेन्ना. आजून पर्यंत न्ही पळय इतलें बरें फूल बरें जाता. आनी हेंय एमेझॉनासून ऑर्डर केल्लें, पण हें तितलें जायना, पण हें सामकें बेस्ट आहा, कितें जावं. सो माती बिती कांय चेंज करूं ना, तेंच माती आसा, पण तरी पूण तें बरें जालां. पण चित्ता आतां नेक्स्ट टायम नर्सरी गेले न्ही माती हाडटा न्ही, माती ताका चेंज करता, मातशें बरें जातलें. आनी दाखयता तुमकां, मम्मीन हांगा हें लायलां पळय शेपू, बडीशेप घातलेलें, बडीशेप शेपू जाला. बरी दिसता अशें म्हणजे अशें प्लांट बीन जे घातलेले बियो बीन झाड जालें न्ही बरी दिसता. हें पळय बडीशेप घातलेलें बरें जालां. आनी हांगासर न्ही अशें पळय बर्ड येवन बसतात, बरी दिसता आनी बरें आवाज करता पळय गेले. सो आतां हांव फ्राय करतलें. कायल दवरलां आनी आमगे न्ही बेसन सोंपलां. आमी गरम मसाला ऑर्डर करता पळय त्या कडेच आमी ऑर्डर करता पीठ. आनी हें जें पीठ आहा पळय आमी तांदळाची भाकरी केला पळय, पीठ सामकें बरें आसा आनी भाकरी बी न्ही एकदम बरें जाता. सो चणाचें पीठ सोंपलां तें सांगूंक जाय. आनी तो फक्त मंगळारचें येता, परवरी न्ही मंगळारची तो डिलिव्हरी करता. आनी कितें म्हणटा तूं, ज्वारीची जाय म्हणटा मम्मी, 1 किलो हाड म्हणटा ज्वारीचे. जशे आमी रागी मुद्दे करता पळय तशे ज्वारीचे मुद्दे बरें लागता आनी बरें हेल्थाक बरें. सो ती म्हणपाली 1 किलो सांग, तो ट्युजडे येतलो डिलिव्हरी करतलो. बेसन सोंपलें, बेसन आमी तेच यूज करता, मागीर शॉपांतल्यान बी हाडना. आनी हांव तोंडाक बी लायता न्ही बेसन हळद आनी दही घालून तोंडाक लायता हांव. इतलें बरें आहा, बरें क्लीन जाता फेस बीन, डाग बीन कांय उरना, पण लायत रावंक जाय. म्हाका तें लावंक जाय आसलेलें पण बेसन ना आनी तो फक्त मंगाचें येता, ताका रावला. ओके,
सो चला भाकरी फ्राय करता. आणि मशरूमाक न्ही पयलीं ताका मम्मीनी मीठ लायलेलें, मीठ लावन ताका मसाला लावन दवरला. ओके बरें जाता फ्राय. क्या आता रे? I think this chapati is winter curry. Bakri. हांगा बसला दाखय तुका माहिती झाली यो हांगासर लागी इतले बरे आमची बाल्कनी असं बसत ना आम्ही. तो आयज थालीन आसा भाजी भाकरी आणि मशरूम फ्राय आणि हे न्ही मँगो पिकल मम्मीन करून दवरला. हांवें व्हिडिओ शूट केला अजून तुमकां शेअर करूंक ना. ओके एक्चुअली जालें कितें खबर आहा मँगो हाडलेले पळय हांवें पणजींतल्यान तेंचा केल्ले हांवें लंच मम्मीन. सो ते मँगोन थोडे पिड्डेर जाल्लेले भितर थोडे पिकलेले सो मम्मी जितले मेळटा पळय कच्चे ते कट करून पिकल केला. हांवें व्हिडिओ शूट केला एक दीस तुमकां अटॅच करता दाखय तुमकां. आणि मम्मीन केलेले पिकल तुमकां सांगू बेस्ट आहा. मम्मी चड पिकल खायना तिका बीपीची आहा न्ही ती पिकल बी खायना. म्हाका मम्मी केलेले खूब आवडटा बेस्ट जाला. आणि शॉपातले बी हांव हाडून खायना आणि सामकें बेस्ट म्हाका पेज आनी लंच जेवंक जाय. हा सो हें आसा आमची थाली. यो न्ही हांव बस न्ही शिवनाथ म्हणटा आपूण जीन्स पॅन्ट घातला आपल्या सायडाक हांगा मांडी घालून बसपाक बस तूं सोफारूच. ओके सो हांव जेयता मागीर हांव थोडे कमेंट म्हणजे नांवां रीड करता. ओके एन्जॉयींग माय फूड. बरें जस्ट जालें आमचें जेवण. आवडलें मग जेवण टेस्टी आं बरें जाल्लें. आनी कितें म्हणटा कोणें केला जिगोन केला खंय ओदोळचो रावला तुमकां दाखोवपाक. कमेंट करता कशें जालें तें. ओके ओके चला ओके तो हांव थोडें नांव घेता. ओके तो फर्स्ट आसा अर्चना धमापूरकर, अलिफा परेरा, मारिया परेरा, सुरेखा गोवेकर, मिलाग्रेस मार्कस, ग्रेसी परेरा, सागर पार्सेकर, रवी प्रसाद नाईक, सिंथिया फर्नांडीस, जेसिमा फर्नांडीस, पेट्सी डुराटे, विल्मा फर्नांडीस, ऑलिव्ह शेट्टी, गणेश बी असं ऋतू वाचता खंय चारी, श्वेता चारी, लुइजा, कार्मेलिन मेंडोजा, जॉसलिन डिकुना, लास्ट आसा ग्रेसिया डिसोजा. तुमकां सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा तुम्ही बरे बरे कमेंट करतात. असंच मोग आसूं न्ही अशेंच कमेंट करत राहा. ओके तो मशरूम तुम्ही फ्राय न्ही करूंक पळयता बरें लागता. 4 मशरूम आसलेले फ्रिजीन की पयर हांवें हें केल्लें न्ही कितें तें विसरलें हांव हें रेसिपी शेअर केल्ली न्ही तुमकां कालदीन तेतून थोडेशे मशरूम घातलेले हांवें थोडे उरलेले आनी हांवें मुद्दाम दवरलेले हांवें फ्राय करपाक. फ्राय आनी इतले बरें जाता मशरूम सांगू एकदम बरें जाता. हेणें आयज खावंक ना हेका लागून भाजलेले हांवें हेणें खावंक ना रे. ओके सो करून पळयात. ओके सो आयज मम्मीचें एक काम जालें डॉक्टर दाखोवन आयलें. ओके तो चला आयचो व्लॉग हांव हांगाच एंड करता. व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लाईक करा शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करात आणि मेळया नेक्स्ट व्हिडिओ. टिल देन बाय टेक केअर. आता कोणा बाय बी कितें म्हणपाचें आसा बाय बिझी तो आतां मॅजीक करता ते मॅजीक बॉक्स आसलेले ताका म्हटलें हांवें राव रे मातशें एग्जाम जावं न्ही रे कितें दाखोव कितें चूज करूं इतून आसा पयला मरे सी इथे मॅजीक शो बॉक्स ते कोणें दिल्लेले ताका रे तुका हांवें म्हटलें ताका मातशें एग्जाम जावं न्ही रे राव दिसत ना मरे तूं. तर हांवें ताका म्हटलें मातशें एग्जाम जावं न्ही रे मागीर करया ते न्ही बूक न्ही रीड करूंक जाय. सो म्हटलें मातशें राव रे तो आतां काडून दवरला आतां कर कर म्हणटा तो स्टडीज घेवंक जाय. 3 जाले हांगासर कित्याक अच्छे करया आतां कितें करता न्हिदता. ओके चला बाय म्हण सगळ्यांक.